नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। नॉन स्टॉप उटांगार, घरादारांचेर झाडां, एक्सिडंटूय, लोकजीण विस्कळीत, येरादारी ठप्प, बुडतेन गावाचो संपर्क तुटलो, रेवड्या, दिवचले, उसगांवा लोकांक हालयले, कोंकण रेल्वेचो ट्रेनी रद्द, बुधवारा शाळा हायर सेकंडरीक सुटी। 370 आणि 35 रद्द करपाचो प्रस्ताव लोकसभेनूय पास, 370 आड 70 मतां, राष्ट्रपतीची सय पडटाच। जम्मू काश्मीर, लेह लडाख केंद्रशासित प्रदेश, गोंयानूय सेलिब्रेशन्स। कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात फाटले 2 दीस जाले उटांगार, बेळगावूय बुडले, गोंयाक फळां, भाजी आणि दुधाच्या पुरवणेचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम। टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन मोडूंक सरकाराचे फुडले पावल एजमा असताना टॅक्सी बंद कित्याक काय म्हूण मागली जाप। टॅक्सीवाले म्हणटा गोवा माइल्स स्क्रॅप जायसर टॅक्सी ऑफ रोड। NRI गोंयकारांची गोंयांत 15शी भितर लग्नां रजिस्टर करूंक कायदो दुरुस्तीची गोंय सरकाराची तयारी। सध्या नोटीशीची प्रक्रिया घेता कमीत कमी 21 दीस। न्हयांचे ड्रेजिंग सरकार स्वता करतलो, प्रायव्हेट पार्टीक मेतेर करूंक घेवचो ना, मात ड्रेजिंगाक केंद्राचो आर्थीक आदार लागतलोच, गोंयाक पेलपाचे ना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। आणि याफुडें लोकांक पर्याय ना, सोकपीट आसूं वा नासूं, प्रत्येक घराक सिवेज कनेक्शन सक्तीचे, नाजाल्यार लायट उदक तोडपा मेरेन उपाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। नॉन स्टॉप उटांगरान लोकजीण विस्कळीत, वचत थंय बुट्टी, झाडापेडां, लायटीचे खांबे कोसळ्यात, गाड्यो, घरादारांचेर झाडां, 70 धरून कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी, गावाचो संपर्क तुटला, हायवे, भितरले रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान येरादारी ठप्प, एक्सिडंटूय जाल्यात, शाळा, कचेऱ्यांचेर परिणाम, दिवचले, घाडीवाड्यावेल्या लोकांक आमोण्या शिफ्ट केले, रेवड्या, उसगांवा लोकांक हालयले, दिसाक 3 ते 4 इंच पावस, लागसर महाराष्ट्र कर्नाटकानूय उटांगराक लागून कोंकण रेल्वेच्यो ट्रेनी रद्द केल्यात, बुधवारा शाळा हायर सेकंडरीक सुटी। गोंयभर सेगीत पडपी पावसान जनजीवन विस्कळीत जाला, वचत थंय हुंवारा सारकी परिस्थिती, चडशा सुवातींनी रस्त्याचेर उदक, येरादारीचेर परिणाम। बार्देजांत पावसाचो धुमाकूळ चल्ला, गिरी राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर रस्तो उदका पोंदा, दिसभर येरादारी विस्कळीत, शापोरा न्हंयची पातळी वाडिल्ल्यान राणेचे जुवे, रेवोडा, कामुर्ले, कोलवाळे सगळे बुडले। उदकाची सध्या पातळी मातशी वाडलेली आहा, लोकांच्या घरांनी बी उदीक गेल्ले, तशें ते झाड पडला, मातशें भयभीत वातावरण जाल्लें आहा, पुलूय मातसो कमजोर जाल्लो आहा आनी केन्ना पडात तोय सांगून नजो म्हणून मातशे लोक मातशे भियेल्ले भाशेन आहा। हांवें मातसो सगळें तलाट्या म्हाज्या बार्देज तलाट्याक कितें येता तेंका सगळ्यांक डायरेक्शन दिलां, वच आनी कितें आसा तें इन्स्पेक्शन कर आनी रिपोर्ट म्हाका सबमीट कर, पंचनामा कर आनी प्लस हांगसर रेवोरा ते घरान उदीक चारी सायडी उदीक भरलेलें आनी तांकां ते बोट घालून तांकां रेस्क्यू केले 5 जाणांक। धारगळे दाडाची वाडी रस्तो उदका पोंदा गेला। आमी आतां आसा आमच्या दाडाच्या वाडी सवानार हांगा, तुमी हांगा पळयता कितले हांगासर उदीक भरलेलें आसा आनी लोकांक खूब हांगासर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आनी काल अक्षरशः रात्री 11:30 वाजता हांगासर एक गाडी सवानार पुलार हांगासर पडलेली आनी ताका कांय जावंक ना, मातशी गाडी डॅमेज जाल्ली आहा, सगळ्या लोकांनी हातभार लावन गाडी हांगासर भायर काडलेली आसा, तितले हांगासर उदीक भरलेलें आहा। हांगासर रोड सुद्दां दिसना, हांगासर सामके ब्लॉक जाल्ले आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जाता तितलो तेंच्यांनी हांगासर एक बरोसो पूल बांदचो। 70चो सोनार धरून कितलेशेच गांव उदका पोंदा, कांय गांवाचो संपर्कय तुटला। आता तरी जागे जावन मातशे ह्या रस्त्याक मातशे हायट दिवची आनी मातशे आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। मातशे तारीर म्हणटा न्हू, आवडटा वयता थंय मातशे रस्तो भितर आहा, ताका मातशे 1.5 मिटर हायट आमी कामाक वचपाक ओके मागीर रस्त्यार उलयता आतां वचपाकूच मेळना। स्कुलाची भुरगीं सगळीं हांगा गांवांत येयल्या, तेंची स्कुलान तेंच्या सांगला आमी वचपाक मेळचें ना म्हणून भुरग्यांक। 10 दीस जाले आयज उदक आसा हांगासर, आमच्या इस्कॉलान भुरग्यांक वचोंक गावना, येवंक गावना। पावसाळ्या पयलींची कामां करूंक नाशिल्ल्यान वाळपय पालिकेचे अपेस उक्ताडार आयला, लोकांच्या घरांनी उदक घुसपाक लागला। कित गटार बांदतात खरे पूण हांकां साफ करपाचें हांच्या कडेन हें ना, कापोसतात ना। पावसार बी उदक फाटल्यान ती
ही बंद जाली आनी भितर सरले गटर बंद झाले. गटर बंद जाले. हांव तिका भायर सरलेले पयल्या पावस येता कोण म्हाजो शेजारी बरो ना म्हणून तिका आपोवंक येयली म्हाका म्हणून तिका हांगा पळय जाल्यार भितर सर जाल्यार म्हाजी नणन म्हणा लागली सुजान उदक येयलें म्हणा लागले घसघस आनी हांव यो जाल्यार भितर न्हू घसघसो गवता सगलो. आणि आमच्या शेजाऱ्यांनी आणि फ्रेंडांनी येऊन 10-15 जणांनी येऊन सगळ्यांनी आमच्या घर आता उदीक भायर काढला. झर व्हांवता तशें आमच्या घरान उदीक येयलें फाटल्या हितूनसून फक्त गटर ब्लॉक आसा म्हणून. आनी आतां आमी आमच्या कावन्सिलराक सांगून तेणें आपलो जबाजब हें करून आपले हेका आपोवन हे म्युन्सिपाल्टीच्या लेबरांक आपोवन आतां हें तुका दिसता की पूण पळोवंक शकता की आतां कशें हें कामां चालू जाल्या. एक्झॅक्टली हें खरें की वॉर्ड नंबर 3 म्हणून कितें निग्लेक्ट जालो हें जाल्यार हें हांव मान्य करता. जाल्यार उपरांत हांव धाडटा अशें करता जालें. सो म्हणजे चेअरपर्सन तुमच्या आयकना अशें तुमकां दिसता काय हितून? हांवें 2-3 फावटी फोन केलो हा ना मदीं कितें जालें कोड येयल्या कारणान तेंचे लेबर येवंक नासले. मागीर लेबर एका मनशाक कोण तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. तें कितें जालें तें परत एके वटेन उदकाचो मार आणि दुसरे वटेन काल्या लायट ना. लोकांनी अधिकाऱ्यांक धारेर धरले. Now you tell me when you are removing him. By tomorrow you will make him. तू किती पगार हा पाहिले ना कोणा पैसा पगार खाता तो कोणा पैसा मैं सर्विस दिया मग तुम्ही तो पगार आमच्या पण खातात. हां तो इकडे म्हणाल्यार नी ना. Now you see when light is not there, it is your duty to restore light. Let it be coming from Kurchore or from here. You should have contacted that Mukesh or Salvi and get it done, no? आपल्या गावात आयज पर्यंत मुगेर लायनमॅन ना आणि आसा ते आमचे 12-13 स्टाफ आसा पळय ते 13 स्टाफ अशें आसा की ते एसिस्टंट आसा आणि म्हाका दिसना की ते सगळे इतले पर्यंत सफिशियंट काम करपाक आसा काय अशें म्हाकाय दिसना. पळयल्यार कळटलें की हांव एक रिक्वेस्ट करता आमकां एक बरो जाणकार लायनमॅन समज जर काल्या गांवांत समज दिलो जाल्यार म्हाका दिसता काले पंचायतीचो सगळो वाठाराचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करता. दिवचले कितल्याशाच वाठारांनी उदक आणि हुंवार. प्रशासनान दखल घेवन गाडी वाड्यावेल्या लोकांक आमोणात शिफ्ट केले. साखळे आणि हेर सुवातींनी उदक भरला. 10-12 वर्सां जालीं आमकां उदीक हांगा सकाळीं येयनासलें. बुट्टी आमी पळोवंक नासली. राती येयलें आनी परत आतां सकाळीं येयला. आमी कितें केलां आमचो माल आहा तो गाडयेन घालून दवरला आनी काडूंक ना. आनी आमकां हांव टँक्स म्हणटा ते जे पंपवाले जे आसात ते आयज 3-4 दीस जाले 24 अवर्स ते आपली ड्युटी बजयतात. दोन पंप चालू आहा तेंचे आनी ते पंप चालू आसल्या कारणान उदीक सगळें भायर मारता. उजगांवां रेस्क्यू ऑपरेशन करून लोकांक सुरक्षीत सुवातीचेर शिफ्ट केल्यात. आज सकाळी 7 सुमार आमकां कॉल येयला की उजगांव सगळीं घरां बुडलेलीं आसा. इमिजिएटली पोंडा फायर स्टेशन टीम मन बहादूर ठाकूर फायर फायटर लिडिंग फायर फायटर सुभाष नायक फायर फायटर जितेन भंडारी आनी मजुरुद्दीन शेख ड्रायव्हर ऑपरेटर आमी इमिजिएटली पॉयंटार गेले आमची बोट घेवन आनी टोटल 19 लोकांक आमी रेस्क्यू केले आनी सेफ प्लेसीर तांकां शिफ्ट केले. खांडेपार बागान म्हणटा थंय आमकां परत कॉल येयलें. आमी थंय येवन ते कोणाची प्रॉपर्टी बुडल्या ती सामान सगळें आमी रेस्क्यू करून तेंची प्रॉपर्टी सेव केल्ली आसा. सो मेजर खंय फ्लडिंग जाला सद्या आतां? मेजर पार्ट फ्लडिंग म्हणटा तो नेस्ले कंपनी कडेन खुर्सा कडेन म्हणटा थंय. आमदार रवी नायकानय वचून पळोवणी केली. हे ह्या वर्सा येयला पळय आतां पळय मठाचे वयर पावले आनी लोकांक मठान पासून वचपाक मेळना आनी आयज मंगळार आसतलें म्हणजे हे कितें कार्य करपाक थंय वचूंक मेळना. हे आतां गरज आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट जी कमिटी आसता ताणी अलर्ट करपाची आनी केन्ना असो पावस येत जाल्यार आनी थंय अशें उजगांव खूब बुडूंक शकता. खंय खंय तुमकां हांगासर हें उदक आतां भरलां हें तें? बागा बागा आनी कोणा हांगा उदकाचें हें जालां काय म्हणटा त्रास म्हणल्यार उदक भरलां हें तर हे लोक अशें रावता न्ही सगळें उदक ते घर एक आनी मठूय हें जालां सगळें. पावसाचो सावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातूय. पुण्याच्यान गोंयांत येवपी पॅसेंजर बस अर्द्यार उरिल्ल्यान गोंयकार थंयच अडकल्यात. Myself, Sanskriti Iyer, and I'm from Gudi Paroda. Group of 9 students along with me, we had gone to MIT University for orientation 2 days ago. And yesterday at 9 p.m. we had left from Pune to come to Goa. And since the highway, national highway from Kolhapur was closed down, so we took this eternal route from Radhanagari via Gargoti to reach to Goa. But the minute we reached at Radhanagari, we came to know that the water level has increased till 7 feet. But we are stuck here along with 12 other buses which are supposed to be coming to Goa.
So there are more than 150 passengers with us who are stuck here at Radhanagari, Kolhapur. Tehsildar of this Radhanagari, she contacted us. In fact, the CMO's office, Vishwajit Rane, he also contacted us. They also have tried to provide us aid, but the problem is, since all the roads are closed, it is difficult for them to reach out to us. And the DYSP of Goa has contacted us, but they are trying their level best to make sure that we are safe. And we are thankful to them, thankful to the CM also, because he has reached out to us at the prompt moment. भाटपाळ काणकोण हांगा एक काजूची झाड पडिल्ल्यान नॅशनल हायवे सुमार 1 वर बंद तू पावता पडले पण तुका काय माल लागूना न्ही इंजर काय जे एक 5 मिनट पयलीं झाड पडलें हांवें पयलीं धांवट येयलो हांगा पयलो कोणाक कितें जालां पयल्यार बायक पोंदा पडली आसा एक डिओ पयलीं कोणा विचारलें कोणाक काय जालां म्हण त्या हेजेन एक देवा कृपेन ती बरी सेफ उरली मागीर मोकळ टू भाटपाळ सगळे आसा तितली लायटी झाड मारची म्हणून एप्लिकेशन दिल्लें पूण कलेक्टरान कितें केलां येवन मागीर आफ्टर म्हाका दिसता जवळ जवळ 1 वर्सांनी एक 2-4 खांदी कितें मारला गेला तेय बी लागनासले कित्याक लायटी बिटी पावसाक लागून पालसणी कोसळिल्ल्यान रेल्वे येरादारीचेर परिणाम जाला. रेल्वे नंबर 22113 कॅन्सल जाली. रेल्वे नंबर 1217 मंगला एक्सप्रेस 4:30 वरां उसरा जाल्यार रेल्वे नंबर 16311 सुमार 10:30 वरां लेट येतली. सेगीत पडपी पावसाची दखल घेवन सीएमान खबरदारी म्हूण कांय स्कुलांक सुटी जाहीर केल्या. ऑलरेडी आम्ही एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक फाल्यांच्या दिसा पुराय म्हणजे प्रायमरी पासून कॉलेज लेवल पर्यंत हॉलिडे जी आसा फाल्यांच्या दिसा खातीर आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ली आसा. फाल्यांचो बाकीचो सगळे सिच्युएशन पळोवन बाकीचे कंडिशन जी मागीर घेतली आसा सगळी कडेन हाय अलर्ट जो आसा तो ऑलरेडी आमी जारी केला. म्हणजे 2-3 धरणाचें जें उदक सोडलां अंजुणे आसतले किंवा बाकीचे थंयसरूय हाय अलर्ट ऑलरेडी केला. लोकांक लो लाईंग एरिया जे लोक आसा तांकां थोडे कडेन शिफ्टूय केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काश्मीरावेले वादग्रस्त आर्टिकल 370 आनी 35 रद्द करपाचो मोदी सरकाराचो प्रस्ताव राज्यसभे फाटोफाट लोकसभेनूय पास. संसदेचे दोनूय सभाघरांनी प्रस्ताव पास जाल्ल्यान राष्ट्रपतीची सय पडटाच जम्मू काश्मीर आनी लेह लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश. 65 वर्साच्या वादाक पूर्णविराम. गृहमंत्री अमित शाहान मांडिल्लो थाराव लोकसभेन 370 आड 70 मतांनी पास जालो. मतदानाक प्रधानमंत्री मोदी आशिल्लो. मोदी सरकाराच्या ह्या एक्शनीचेर देशभर जम्मू काश्मीर आनी गोंयानूय सेलिब्रेशन्स. स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ. मैं ये बिल को विड्रॉ करना चाहता हूं, सदन अनुमति दे, क्योंकि धारा 370 जब राष्ट्रपति महोदय समाप्त करेंगे इसके बाद ये बिल को लाने की जरूरत नहीं होगी. ऑटोमेटिकली ये बिल वहां का कानून बन जाएगी. विधेयक को वापस करने की अनुमति दी जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात फाटले 2 दीस जाले उटंगार सुरू जाल्ल्यान गोंयाक फळां भाजी आनी दुधाच्या पुरवणेचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाला. मंगळारा फांतोडेर तर मेजर मिल्क ब्रँडाची एकूय गाडी गोंयात पावली ना. एक अमूल सोडल्यार चडशे ब्रँड गायब. आदीच मंगळाराक बेळगावची फळ भाजी बंद तातूंत उटंगार जाल्ल्यान शारांतल्या मेजर मार्केटाचेरूय मोठो परिणाम जाला. बेळगाव जिल्ह्यात पुराय बुट्टी. वाहना गाडी येवंक ना. उदीक सगळ्याक भरला न्हू त्या खातीर उदका खातीर गाडी हांगासर पावोंक ना. कालूय शॉर्ट असलें दूद. काल कोणमार कालूय शॉर्ट असलें. आयज तर अजिबात दूद दिवंक ना वाळणाक. सगळ्याक उदीक भरला वाळणाक. कसलें दूद दिवंक ना. महानंदा येवंक ना, नंदिनी येवंक ना आनी गोकुळ येवंक ना. फक्त तीन दुधा येवंक ना. गोवा डेरी येयले म्हणल्यार ती कितें आमी कोटा आमी घेता तितलो आमकां तेणेन दिलो. येवना. सगळे रस्तो ब्लॉक जाला. पावस खूब पडूंक लागला तशें दूद येवपाक ना. कसलें दूद आसा. आतां ओन्ली गोवा डेरी आसा.
ते बी काबार जायता आला पळय भाजीचो परिणाम आमकां सध्या तर मडगांव काय ना आनी आमची भाजी म्हणटा ती मंगळवारची गाडी येयना मंगळवारा भाजी मडगांव येयना सो आज आमकां परिणाम म्हणटा तो कांयच जावचो ना दुसरें म्हणटा तें कितें आतां भाजी म्हणटा तें कितें आमची भाजी समज एक दीस समज बेळगांवच्यान येवना जाल्यार आमचे मडगांवचे बाजाराक कांय परिणाम जावना कित्याक आमचे हांगा लोकल लोक आहा ते आपले शेत पिकयतात भाजी पिकयतात आनी बाजारांत घेवन येतात आनी जाता तितले स्वस्त दरान ती भाजी बाजारांत विकतात. टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन मोडूंक सरकारी पावण्यार फुडले पावल. म्हापशा आरटीओच्या मेंबर सेक्रेटरीन येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक नोटीस काडली. एजमा आसतना टॅक्सी कित्याक बंद काय म्हणून जाप मागल्या. टॅक्सीवाले खंय आदोगादाक विचारून जाप दितले. गोवा मायल्स बंद जाय मेरेन खंय सम चालूच. दुसरे वटेन मडगांवा आरटीओ टॅक्सीवाल्यांक सगळ्या स्टँडाचेर नोटीशी मारपाचे आसा. एजमा लायिल्लो आसतना सुद्दां तांणी गाडी चलोवना एसेन्शियल सर्विसेस एंड मेंटेनन्स एक्ट अंडर सो आनी तो प्रोसेस अंडर प्रोसेस चालू आसा. So this office is giving notices to the yellow black taxis because yellow black taxis comes under the Regional Transport Authority, that is RTA. So I am member secretary, so I will be issuing them notices. Around 100, I suppose, this is in Mapsa and TV. Approximately 100. आणि त्या हाला जोपर्यंत आमचो गोवा माय स्टॉप जाल्यार आमी काउंटर काय स्टार्ट करचे ना आमचे प्रिपेअर करचे. गोवा मायल्साचे टॅक्सींचेर गोंयकार टॅक्सीवाले खंय हात घालिनात. ते गोवा मायल्साचे तेच गाडी व्हरता किंवा एक्सिडेंट दाखयता आनी आमी खंय हायर कोणायकू करता आनी तेंच्यो गाडयो व्हरता. एक सांगता ते नीज गोंयकार टॅक्सीकार पळय आहा ती गाडी कोणायची जावं भितर जेन्ना येता तेन्ना आमी ओवाळून काडटा आमची लक्ष्मी म्हणून तेजेर फातर किंवा बाटल्यो मारून आमी फोडले म्हणटा. हें केन्नाच जावचें ना आनी आमचे नीज गोंयकार टॅक्सीवाले ते केन्नाच मारचे ना ही हांव तांकां ग्वाही दितां. जाल्यार तेंच्यांनी प्रूफ करून दाखोवचें. इतले मजगती टॅक्सीवाल्यांक तांची ड्युटी समजावंक मडगांव आरटीओ मडगांव आनी लागसारच्या सगळ्या टॅक्सी मोटरसायकल आनी बस स्टँडांचेर नोटीस मारपाचे आसा. हेच्या मुखार आनी कोणी तरी स्टॅकार वयचे न्हू आनी तेंची ड्युटीज कितें हें तांकां सगळ्या ऑपरेटरांक कळोंक जाय म्हणून आमी फाल्यां सगळ्या स्टँडाचेर वचून आमी पब्लीक नोटीस आमी लावपाची आसा. हितूनसून बाकीच्यांक ऑपरेटरांक कळोंक जाय की बाबा कितें एसेन्शियल तेतून आसा आनी कित्या खातीर तेंच्यांनी ऑफ द रोड रावंक जायना. कावंटराचेर बस स्टँडाचेर अथवा तेंच्या ज्या ज्या जाग्याचेर आमी लावन गावता ऑपरेशन करत थंय आमी सगळे जाण थंय लायतले. काल आनी आयज हांव पर्सनली तेंच्या घरा कडेन वचून हांवें तांकां सगळ्यांक स्टोरीज विथ द हेल्प ऑफ माय इन्स्पेक्टर हांव तेंच्या पर्सनली वचून तांकां सगळ्यांक सर्व केलेली आसा नोटीस. हो प्रोसेस आमचो चालूच आसतलो जो पर्यंत पळय हेंच्यांनी इलिगल स्ट्रायक केला. हो स्ट्रायक जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत सगळ्यांक शुगर स्टोरीज पिरियोडिकली सगळ्यांक शुगर स्टोरीज दीत आमी आसतले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी भीमा पाटील. दक्षिण गोंयचे आरडीए इंजिनियर आनी जीपी धरून सगळी जायती यंत्रणा पनर्शी भितर उबी जातली. डीआरडीएचे पोस्ट कायमचे भरूंक 6 म्हयने मायज वतले. तो मेरेन इंजिनियरिंग स्टाफ पीडब्ल्यूडी कडच्यान घेवन कामां सुरू करतले म्हूण आरडीए मंत्री मायकलान उतर दिला. उत्तर गोंयचे आरडीएक सगळो टॅक्निकल स्टाफ आसा. दक्षिणेन स्टाफूय ना आनी सायट इन्स्पेक्शनाक गाडी ना म्हूण आलिनान प्रश्न काडिल्लो. There is need of a definite technical manpower by way of engineers. If the technical manpower can be provided to DRDA North, why not provide the essential technical manpower to the south of Goa? Rural Development Agency has become a department. And we are in process of filling all those posts. A roster has been is getting ready. I know that there are no engineers, there are no junior engineers, there is no assistant engineer, there is one executive engineer, there is no jeep. You have not mentioned. I know all these things, but in the next 1 month, Speaker sir, in the next 1 month, we will provide this department with all the required infrastructure, that is jeeps, that is engineers. We will bring engineers right now from PWD because there are a lot of engineers from PWD. I will ask from our honorable minister and I think he will definitely give us some engineers.
OCI वा PIO एनआरजी गोंयकारांची लग्नां गोंयांत रजिस्टर करपाची प्रक्रिया 15शी भितर जावची म्हूण सरकार कायदो दुरुस्तीचो विचार करता. सध्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेक 21 दीस वतात. एनआरजींक इतली लीव मेळना म्हूण टोनीन मुद्दो काडिल्लो. मंत्र्यान कायदो दुरुस्तीची तयारी दाखयली. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांतूच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आसा. हे खातीर गोंयांत लग्नाचे रजिस्ट्रेशनाची प्रक्रिया सरकार जाग्यार घालतलो. 21 दिसांची लीव 2 दीस ट्रॅव्हलिंगाक ते जायना. तेन्ना म्हाजी एक विनंती आहा ऑन दी 0 आवर हाजेर एक 15 दीस तरी तुमी 15 दिसाचे हेजेर रिलॅक्सेशन दिवचें. कित्याक आमचे गोंयकार नाल्यार काम सोडून येवचें पडटा थिंगा. पयलींच काम आमी येवना. हेजेर तुवें कितें तरी एक उपाय काडचो आनी विदीन 2 वीक्स रजिस्ट्रेशन पिरियड इंस्टेड ऑफ 1 मंथ आमच्या गोंयकारांक. कशे हे ट्युरिस्ट कशे येता आमचे गोंयकार भाव कितें 20 दीस आमचे गोंयकार ते त्या OCI होल्डर लायक ट्युरिस्ट म्हणजे कितें आहा रोखडे येता आनी वयता. तूं आयकोन येना 21 दीस म्हळ्यार नॉर्मली ट्युरिस्ट येता रोखडे येता. हांव ते गोंयचेच OCI होल्डर गोंयकार भाव आमचे गोंयकार भयणी आसा. पूण स्पिकर सर लायक ट्युरिस्ट म्हळ्यार येता आनी वयता रोखडेच. ताका लागून आमी कितें करपाचें विचार केल्लो स्पिकर सर आनी ऑनरेबल CM कडेन डिस्कस करून मे बी आमी एमेंडमेंट जो आसा कित्याक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे गोंयानूच आसा. So we'll have to do a small amendment and I will discuss with Honorable CM. तांकां मॅरेज रजिस्ट्रेशन करपा खातीर हांगासर जे प्रोविजन करपाक जाय हांव लॉ मिनिस्टराच्या बरोबर उलोवन तुजें म्हणणें आहा की 15 डिसेंबर हांगासर रावल्या उपरांत करपाक लाय. ताजेर ताजेर 2 म्हणणें आशिल्ले. एक गोंयकार भावांक दिवयाच बट ताज्या फुडें चिंतता तो मातशें ना गोंयकार भावांक सगळ्यांक दिवयाच बट दोज वर आर रेडी टू रजिस्टर्ड इन गोवा भायले लोक सुद्दां जर कोणी हांगा रजिस्टर्ड जर करपाक सोदता आसत जाल्यार तशें प्रोविजन तो करता. कारण युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आसलेली एकमेव राज्य हे गोंय राज्य आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. अयोध्येन राम मंदिर बाबरी मशीद जमीन विवादाच्या केशीचो सुप्रीम कोर्ट निकाल लायता. दिसपट्टी सुनावणी सुरू आसा. सरन्यायाधीश रंजन गोगोयाचे मुखेलपणान 5 जुईजांचे खंडपीठ निर्णायक सुनावणी घेता. गोगोय नोव्हेंबरान निवृत्त जाता. ते पयली निकाल लावपाचे यत्न 1885 सावन हो वाद चल्ला. 2010 अलाहाबाद हायकोर्टान जमीन तिनूय पक्षकारांमदीं वांटून दिवपाचो निकाल दिल्लो. ताका सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिला. न्यायाचे ड्रेजिंग सरकार स्वता करतलो. प्रायव्हेट पार्टीक मेतेर करून घेवचो ना. मात हो खर्च गोंय सरकाराक एकल्याक पेलवपाचो ना. न्यायाचे ड्रेजिंग केंद्राचो अर्थीक आधार जायच म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केले. गोयच्या मुखेल सन न्यायाचे ड्रेजिंग करपाचो प्लान आसा. हे ड्रेजिंग प्रायव्हेट पार्टी वा PPP तत्वाचेर जातले काय म्हूण आलेक्सान प्रश्न काडिल्लो. प्रायव्हेट पार्टीक दिल्यार ते स्वताची भर भरतले म्हूण आर्ग्युमेंट. In the cabinet it is very clear. They say that if there is no PPP, the government of India will not put money. I want an assurance from you whether these rivers, what we call national rivers, you argued. I am calling it now private rivers. Will you give me an assurance that it will not become private? The moment you do it under PPP, all those jetties, what Glenn Tickler and everybody is shouting, they will become private. So I want a categorical assurance you will not give this under PPP under no circumstances. तुम्ही कंप्लिटली प्रायव्हेटायझेशनाक दितले काय म्हणून ना हांव सरळच सांगता तुका दिवपा ना. ओके आता त्यांनी जर म्हटलं असत जाल्यार पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप इन केस फाल्यां सकाळी जर त्या रिव्हरा खातीर त्या पद्दतीचो प्रपोजल जर सेंट्रलाचो आयलो आसत जाल्यार सुद्दां इट इज नॉट कंप्लिटली प्रायव्हेटायझेशन ऑफ द रिव्हर हें हांव तुका क्लियर करता. तुजें म्हणणें आसा आमकां फाल्यां सकाळी आमकां त्या प्रपोजलाचेर विचार करचो पडटलो. तूं जशें म्हणटा की कंप्लिटली आमी रिव्हर काडून प्रायव्हेटायझेशन ह्यो जर आत्ताच्या घडीक जर 6 रिव्हर पळयले आसत जाल्यार आत्ताच्या घडीक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट ऑल्सो टू ड्रेज इट. either with the help of the central only we can dredge it किंवा तो आमकां परत आसा तश्यो रिज्यूम 6 रिव्हर आसतली म्हापसा रिव्हर आसतली किंवा उरलेल्यो 4 रिव्हर आसतल्यो. ह्यो जर परत आसा तश्यो ड्रेज करप आनी वेवस्थीत करप जाल्यार सेंट्रलाच्या हेल्पानूच आमकां करच्यो पडटल्यो. बट आमी कंप्लिटली प्रायव्हेट हातूंतल्यान त्यो करिना हें हांव तुका क्लियर सांगणें आसा. सिवेज लायनी वाठारांतल्यान गेल्ल्यो आसतनाय कनेक्शनां घेनात. सिवेज जमनीन वता. ह्या फुडें लोकांक पर्याय ना. सोकपीट आसूं वा नासूं प्रत्येक घराक सिवेज कनेक्शन सक्तीचे.
नाजाल्यार आरोग्य कायद्या खाला लायट उदकाचे कनेक्शन तोडपाक फाटी रावचे ना म्हणून मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। सिवेज कनेक्शनाचो खर्च उदकाच्या बिलांतल्यान वसूल करपाची सरकाराचो विचार चालू आसा। दिगंबर कामतीन प्रश्न काडिल्लो। सिवरेजाचे एक सुद्धा कनेक्शन दिना आसतना उरत सिवरेज सिस्टम फेल। इतले पैसे खर्च करून आमी सिवरेज घाल्या आणि एकले मनशान जर ते कनेक्शन घेतले ना ते जर घाण गेट ड्रेना सोडली तर होल पर्पज इज डिफिटेड। म्हजी रिक्वेस्ट आसा म्हाका कॅटेगरिकल एश्योरन्स की 31 ऑगस्ट आता पावसा दीस व्हडलेशें काम नासता 31 ऑगस्ट पर्यंत ते एस्टिमेट करून सबमिट कर म्हणून सांगचे। सिवरेज कनेक्शन घेवप हे गव्हर्मेंटान कंपल्सरी केलां। हांव आज सकाळीं पळयता कितें जालां सीओ लायन खूब कडेन घातल्या बट हेजे हाऊस कनेक्शनांत लोक घेयना। कोणाचो पयलींचो सेप्टीक टँक आहा तो म्हणटा 5000 कित्याक अशें जाता म्हणून म्हजें सजेशन कितें आशिल्लें यू गिव कनेक्ट इट yourself and collect the money in the form of this water supply bill installment आणि तातूंतल्यान रिकवर कर your revenue will be 100% guaranteed to the government। म्हणजे आता सेप्टीक टँक असून काय फायदा ना ती गटारां चॉकअप जाला परत लोकांचो प्रॉब्लेम ती गटारां काडिना म्हणून आता काडटली जाल्यार म्युनिसिपालिटी काडटली तरी कशी त्या खातीर ते एक तर ते कंपल्सरी करप ना जाल्यार तेजेर एक्ट जावप म्हणटा तशें। वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जालो। हे सप्ताहाचे 120वे वर्स सप्ताहान गोंयच्या तशेंच भायल्या बरे कलाकारांची भजनां आनी भक्तिगितांचो सांस्कृतीक कार्यावळी जातात। वास्को सप्ताहाची फेरी फामाद। फेरी फुडले 7 दीस चालू उरपाची पळयात वास्कोचो दामोदर सप्ताह। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।